आता खबरो विस्तारान। सद्याक आशिल्ल्या साळगांवच्या कोयरा प्रकल्पाक आमचो विरोध ना, मात एकदां ह्या कोयरा प्रकल्पाचे विस्तारीकरण जालें जाल्यार साळगांवच्या लोकांक त्रास जातलो। आमी प्रकल्पाचे विस्तारीकरण जावपाक दिवचे ना। त्या भायर ट्रकांनी व्हरपी गळत्या कोयराचो लोकांक त्रास जाता। शिस्तीन कोयर हाडल्यार आमची हरकत ना म्हण आमदार जयेश साळगांवकर उलयला। फुडें तांणी म्हळें, आमदार बाबुशाची कोणें दिशाभूल केल्या वा ताका सत्य परिस्थितीची जाणीव ना। तशेंच मंत्री मायकला आड आपले झूज ना, तर हें झूज कोयरा प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणा आड आसा। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। First of all, ही प्रेस कॉन्फरन्स आपल्या खास करून द मेन रिजन बिहाइंड कॉलिंग दिस प्रेस कॉन्फरन्स इज आमचे सालिगांवचे सगळे भाव आणि सगळे ऑल द पीपल हू गॅदर्ड दॅट डे त्या प्रेस आमची मिटींग जाली आणि एक वन एजेंडा मिटींग असली, एक नॉन पॉलिटिकल मिटींग असली। मिटींगचो एजेंडा असलो टू अपोज द एक्सपान्शन ऑफ द गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट अँड टू अपोज द प्लास्टिक बर्निंग इन्सिनरेटर्स। तर हेका लागून ही मिटींग घेतली। तर हेका लागून जितले आमचे सालिगांवचे भाव फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लायफ, रिगार्डलस ऑफ कास्ट, रिगार्डलस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलस ऑफ देअर एफिलिएशन्स विथ वेरियस ग्रुप्स, सगळे ते मिटिंगेक प्रेजेंट रावले। रिगार्डलस ऑफ देअर एफिलिएशन्स विथ द पॉलिटिकल पार्टीज, ते माचेर सगळे चढले आणि स्ट्रेंथन केलो हो मुवमेंट, विच हॅज टेकन व्हेरी सिरियस नोट इवन बाय द प्रेस, बाय द पीपल ऑफ गोवा, is that we are not objecting the plant. We are not against the operation of the garbage treatment plant if operated within the capacity. Capacity च्या भितर 100 tons, whatever was promised by the then Chief Minister, and whatever was the order which was passed by the Honorable High Court, की 100 टनाच्या भितर ती जातली, and all the promises हेजेर जर तुम्ही जर सारखे ही जर पाळीत आणि हेज्या जर हितून तुम्ही रावात, देन वी डू नॉट हॅव एनी ऑब्जेक्शन विथ रिगार्ड टू द गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट। आमकां तितून जेन्ना ट्रक्स आमी हाडयले, ट्रक्स हाडोवपाचो मेन रिजन आसलो द स्पिलेज। आमी सगळे ट्रक हाडूंक ना, सम ट्रक्स वेर अलाउड टू गो टू द प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। गार्बेज आमी प्लांटा पर्यंत पावपाक दिली। आमी एक 2-3 ट्रक जे द मेन रिजन जे ताका हाडिल्ले वॉज लिचड फॉलिंग आउट ऑफ द ट्रक्स। जे नागरीक आमचे भोंवता त्या रस्त्यांच्यान येता वयता, का मोटरसायकलिस्ट जे वयता तेंचेर ते उसळटा, प्लास्टीक बॅग्स उसळून तेंचेर पडटा। दीस ट्रक्स आर नॉट कवर्ड। आतां हेका लागून हो आमी प्लांट थंयसर एका सपोज एका जो दिस आमी गाडयो हाडयल्या, द रिजन वॉज दीस। आतां कितें जालां, दिसा हाडयले आमी पळय तेन्ना आमकां हें कळोवन चुकलें की कोलवाच्यान सुद्दां ट्रक थंय पावले। आता ते एक्सप्लेनेशन कितें दिता म्हाका खबर ना, आनी प्रत्येक वाठारान एक प्लांट दिवपाची गरज आसा। तर हांगासर सालिगांवान कित्याक तुमी हाडून बाकीच्या वाठारांचे हाडून हांगासर घालपाक सोदता हेचेर म्हाका खबर ना। येस्टरडे वन मिटींग वॉज कॉल्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर, आनी ते मिटिंगेक तेणें अशें सांगलें की वी आर एक्सपेन्शन डजंट मीन दॅट वी आर गोइंग टू गेट गार्बेज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ गोवा। आतां नाव ही इज ट्रायंग टू ट्विस्ट सगळे आसा पळय फॅक्च्युअल्स कितें आसा पळय, ही इज ट्रायंग टू ट्विस्ट दोज फॅक्ट्स। आणि आता तो म्हणटा की दीस 27 विलेजीस इटसेल्फ जनरेट गार्बेज ऑफ अराउंड 250 टन्स। आता म्हाका आय एम सरप्रायज्ड, वी हॅव गॉट द फॅक्ट्स हियर द एट द पीक सीजन द टोटल वेस्ट विच वॉज कलेक्टेड अँड ट्रीटेड इज नॉट मोर दॅन 133 टन्स।